पंढरपुरा आषाढी एकादशीक वारकऱ्यांच्यो वारी जाली। दक्षिण गोंयच्यान संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळ भायर सरला। 9-10 दीस जाले। कितली वर्सां जाली हे मंडळ आषाढी एकादशीची पंढरपूर वारी करता। ह्या वर्सा आनीक एक नवो वारकरी ह्या मंडळाक वांटेकार। हे श्वान केपेच्यान वारीक भायर सरला। वारी आता बेळगांव क्रॉस जाली। तांच्या बरोबर भोंवता, तांच्या बरोबर रावता, तांच्या बरोबर खाता जेवता, तांच्या बरोबर विठ्ठलाच्या पालखे मुखार न्हिदता। वारकऱ्यांक ही माऊलीचीच अनुभूती। केपें साकून एक श्वान म्हणजे 4 पायांचो जाका आमी कुत्रो म्हणटात ते माऊली आमचे बरोबर येयल्या आणि ती माऊली सांगपाक इतलें उमेद दिसता। ती माऊली हातां दिल्यारच खाता, जमनीर दिल्यार खायना आणि व्यवस्थित आमी पूण वारी करपाक चुकतात पूण ती वारी चलपाक ती माऊली सारकी व्यवस्थित चलता। खंय घाण करपाची थंयच ताका खबर आसा की अमके कडेन आपल्याले 1-2 नंबर करपाचो, त्याच जाग्यार ते करतात, कांयच ना। आनी देवळांत आमचे मदीं आमच्या देवाच्या लागीं जंय आमी देवाची हें दवरतात थंय ते न्हिदतात, जेणे करून आमकां दिसता आमचे बरोबर विठ्ठल माऊलीच चलता आनी अशीच कृपा विठ्ठल माऊलीन आमचे दवरची, जेणे करून म्हाज्या हातीन सेवा करपाक जाता ती सेवा करपाचो हांव प्रयत्न करतलों। वारीत पंढरपुराक वचपाक तो भायर सरला। ताच्याय वाट्याक विठ्ठलाचे देवपण आयला। भाविक लोक ताका माऊलीच्या रुपांत नमस्कारूय करूंक लागले। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।